बद्दल सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता हांव। तशेंच हांगा सगळ्यात वेळात जाऊन आमच्या स्कुलाचें एज्युकेशन कावन्सिल करपाक कलेक्टर सर येयल्ले आसा, शिवप्रसाद नायक सर येयला, तेंचे वेळात जाऊन गेल्या बद्दल तेंचे मनपूर्वक शाळेचे हांव आभार मानता। तशेंच शिवराज सर येयल्ले आसा, तेंचे हांव आभार मानता। तशें वाटू सर येयल्ले आसा, तेंचे हांव शाळेच्या वतीन आभार व्यक्त करता। तशेंच प्रवीण गावकर सर येयल्ले आसा, तेंचे हांव शाळेच्या वतीन आभार व्यक्त करता। तशेंच कृष्णा पालयेकर सर येयल्ले आसा, तेंचे शाळेच्या वतीन हांव आभार मानता। आनी पत्रकार बंधू शिरोडकर सर आनी निवृत्ती शिरोडकर सर आनी गवंडी सर वेळात वेळ काडून येयले आनी हांगा तेंच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो, त्या बद्दल तेंचेय आभार व्यक्त करता। आनी सगळे आमकां डिस्प्ले केल्ले हे प्रोडक्ट जर पळयत स्पेशल भुरग्यांनी केल्ले अशें दिसना। खरेंच कोण तरी क्वॉलिफायड भुरगे आसतले काय क्वॉलिफायड आर्टिस्ट आसतले अशें दिसता। ताका स्पेशल भुरगे म्हणप म्हाका दिसना की ते स्पेशल, दे आर एज गूड एज अ जनरल, दे आर एट पार विथ अ जनरल। जाल्यार अशी आर्ट कला आसा पळय, ती अशी आर्ट कला करपाक खूब मेहनत लागता आनी तांचे कडेन जे पाशयस आसा, तांचे जे करून घेवपाची कॅपेबिलिटी आसा, तांचे कडेन जे आर्ट आसा, त्या आर्टाचो आमकां उत्तम उदाहरण म्हळ्यार तांकां स्पेशल म्हणचे पेक्षा तांकां स्पेशल म्हणपाक जायना, तांकां यू शूड बी टर्म एज जनरल। प्रत्येकाक एक देवान एबिलिटी दिल्ली आसा, ही तांकां एक स्पेशल पावर दिल्ली आसा देवान, वेर दे नो एंड वेर दे कॅन डू द सर्टन थिंग्स इन मच बेटर वे देन द नॉर्मल वन। हे अशा भुरग्यां खातीर तांची तळमळ पळोवपी आनी तांचे कडेन अशें करून घेवपी आर्ट कल्चर करून घेवपी, तांकां इम्प्लिमेंट करपी आनी तांकां उत्साह दिवपी ह्या टिचरांक खरंच हांव नतमस्तक जाता त्या टिचरां फुडल्यान। ते टीचर आमी पळयल्यात स्कुलाचे टीचर, पूण हे स्कुलाचे टीचर आसतात आनी हे टीचर आसतात, हे खूब डिफरन्स आसतात। हे टिचरांक पाशयेस खूब जाय पडटा। फंड रेजिंग प्रोग्राम आसा, म्हाजी इतलीच मागणी आसा की जे हांगा कोण येतात तांणी भरभराट जावची तांची, अशे तरेन तांचे गिरायक घालचें आनी जे तांचे प्रॉडक्ट आसा ते हातोहात खपचे, इतले दोन उतरां नमस्कार। आयच्या आत्मविश्वास स्कूल जे स्पेशल भुरग्यांचे स्कूल आमच्या पेडण्या तालुक्या भितर आसा, त्या स्कुलाच्या माध्यमान एक्झिबिशन कम सेल कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी आज आमच्या मध्ये उपस्थित असतात पेडणे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक सर, तसेच जॉईंट मामलेदार प्रवीण गावकर सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट इंजिनियर मिस्टर वाटू सावंत सर, तसेच तांच्यांनी ह्या स्कुलाचे आर्किटेक्ट केला ते आमचे मित्र शिवदास आरोलकर, ह्या हायस्कुलाच्यो इन्चार्ज मॅडम सुजाता गावडे, तसेच सीताराम गावडे, हे सगळे पत्रकार भाव, सगळो आत्मविश्वास स्कुलाचो स्टाफ आनी सगळे भुरगे। आयज खूब बरें दिसता की सदांच आत्मविश्वास स्कूल म्हणजे जेच्या नांवानच एक आत्मविश्वास आसा, म्हणजे भुरग्यांच्या मना भितर एक आत्मविश्वासाची दृढ अशी इच्छा निर्माण करप आणि त्याच्या माध्यमांतल्यान भुरगो एक सुसंस्कारीत जावप आणि ते एक स्पेशल भुरगे न रावता ते आमच्या बरोबर वावरणारे भुरगे आसात। जशें की आज तुम्ही पळोवपाक शकतात की आयज हांगासर तेंच्यो तयार केल्ल्यो ज्यो कितें वस्तू आसात ते म्हणजे आकाशकंदील आसतले, बुकेज आसतले, पणट्यो आसतल्यो, अगरबत्ती आसतल्यो, म्हणजे आयज सगळे इक्विपमेंट्स जे आसात ते तेंच्यांनी स्वता परचेस करून आयज ते भुरग्यां कडल्यान करून घेतात। हे म्हाका दिसता की खूब ते सगळे जाण अभिनंदनास पात्र आसात। म्हणजे नॉर्मल स्कुलान शिकोवप आणि स्पेशल भुरग्यांक शिकोवप हेका खूब फरक आसा। म्हाका दिसता की तेंच्यो टीचर ज्यो आसा त्यो खूब आत्मीयतेन तेंच्या भितर आत्मविश्वास निर्माण करतात आणि दर वेळाचेर खूब वर्सां पळयतात की आत्मविश्वास स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान सीताराम गावडे सर दर वेळाचेर नवीन नवीन भुरग्यां कडल्यान प्रयोग करून घेतात आणि म्हाका दिसता की ते प्रयोग जे आसात ते निश्चितच सृजनशील आसतात। म्हणजे नवीन कितें तरी आमकां दर वेळाचेर पळोवपाक मेळटा, ते तितलेच हुंबल आसात, लोकां कडेन तांचो अप्रोच आसा, म्हणून लोक सुद्दां सरळ हस्ते मदत करपाक हांगासर शकतात। आयज बस स्टँडाचेर बरो जागो आसा, तांच्यांनी आयज
निर्माण केल्लो आसा आनी दिवाळेच्या निमतान जे कितें वस्तू हांगासर तयार जातात एक वेगळ्या पद्दतीची संस्कारक्षम क्षमता जी आसा ह्या भुरग्यां भितर आसा आनी ती आमकां ह्या वस्तू भितरल्यान दिश्टी पडटा। हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता। येणाऱ्या काळांत सुद्दां अशेंच भुरग्यां कडल्यान एक वस्तू तयार निर्माण करून ते सुद्दां आमच्या भितर वावरणारे भुरगे जे आसात ते तशेंच आजचे आमी तेंच्या स्कुलान गेले जाल्यार पळयतात तीच भुरगीं स्वागत गीत म्हणटात, तीच भुरगीं तबला वाजयता, पेटी वाजयता। आयज विनू सावळजे जे हांगासर तांचो टिचर आसा आयज खूब मेहनत करून आयज भुरग्यां कडल्यान संगीतान सुद्दां आयज वेगळ्या पद्दतीचें प्राविण्य मेळोवपाक हे भुरगे शिकलेले आसात कारण ह्या भुरग्यांक सुद्दां ते टिचर जे आसा हे खूब मेहनत करता। हांव सगळ्या स्टाफाक आनी तांचे इन्चार्ज जे आसा सिताराम गावडे तांकां हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी अशें सृजनशील उपक्रम येणाऱ्या काळांत पेडणे तालुक्या भितर आत्मविश्वास स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळचे अशी आशा व्यक्त करता आनी ताका उदंड आयुश्य आरोग्य मेळचें अशें